आमच्या क्रिकेटरांक जे सगळ्या प्लेयरांक एडवायस करतात तेच लोक पॉलिटिशियनांकूय एडवायस करतात. हांवें गोंय हे म्हज्या काळजान आसा हे मुद्दामून सांगलें. आमी जर हें करूंक नासलें न्ही जाल्यार आयजूय बी ह्या जाग्याचेर कोण तरी भायलो आसलो नासलो. काम करपाची जाका इच्छा आहा पळय न्हू तो बेकार उरूंक शकना. पूण जे विश्वास दवरून करता पळय न्ही तांकां जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटा. अरे हेज्या पयलीं मंत्री केन्नाच तालुका बेसिसचेर वचूंकूच ना. मायनिंगान मॅकनायज्ड मायनिंग हें खूब मोठ्या प्रमाणात येतलें. जो काम करता तोच इव्हेंट करतलो. नमस्कार आणि येवकार आयच्या खाशेल्या कार्यावळीत. म्हणजे म्हाका दिसता असो इंटरव्यू करप आनी अशें व्यक्तिमत्व म्हाका इंटरव्यूत मेळप हे म्हाका दिसता योगायोग लागता. तो क्वचित जाता म्हाज्या तरी करियरान आनी जेन्ना जेन्ना तो जाता तर ती संद हांव सोडपाचो प्रयत्न करिना. तो हांव आय जस्ट ग्रॅब इट बिकॉज बरेच प्रश्न आसता जे तुमचे आसा आमचे आसा ते हायेस्ट पॉसिबल ऑफिसाक जर विचारपाचें आसा जाल्यार हीच संद. आमच्या मदीं आसा गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत. दोतोर, आतां वर्ल्ड कप सुरू जातलो. हांव थंयच्यान सुरवात करता. वर्ल्ड कप सुरू जातलो. आमकांय खबर आसा म्हाका दिसता राजकारण आनी क्रिकेट हे दोन गोश्टी जे म्हाका दिसता गोंयकाराकूय म्हणा किंवा देशान सगळ्याक म्हणा एक्सपर्ट ओपिनियन जर कोणा कडेन आसा जर तो टीव्ही पळयणारो जो मॅच पळयता ताज्या कडेन आसता की हाणें असो बॉल घालूंक जाय आसलो, तो वन डावन वचूंक जाय आसलो, ताणें तो कट करपाक जाय आसलो, यॉर्कर घालूंक जाय आसलो, हे वेगवेगळे आमी पळयता. अशीच टिका म्हाका दिसता तुमकांय तुमच्या करियरान एस्पेशली मुख्यमंत्री जातकूच बरीच अनुभव येयले आसतले. ही टिका हे एक्सपर्ट ओपिनियन जे वेरियस प्रांतांतल्यान तुमकां येता त्या गोश्टी कडेन तुमी कशें पळयता? एडवायजर खूब जाण असतात. त्या चेरान बसल्या उपरांत म्हणजे इट इज एन हॉट चेअर म्हटल्यार जाता. डिसिजन घेवप त्या टायमार सिच्युएशन पळोवन डिसिजन घेवप आनी इन द इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट डिसिजन घेवप हे खूब म्हत्वाचें आसता. त्या खातीर सांगपी, टिका करपी, पॉलिटिकल टिका करपी, वेगवेगळ्या कारणां खातीर टिका करपी अशे लोक खूब आसात. बट हांवें सहसा म्हजो तोल केन्ना डळमळो ना. हांवें सदांच जे डिसिजन घेतलां इन द इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट, इन द इंट्रस्ट ऑफ द नेशन ऑलवेज डिसिजन घेतलां. त्या खातीर म्हाका व्हडलीशी चिंता ना. अशें जे म्हणजे क्रिकेटीनूय खूब जाण अरे हें चुकलें मरे तेजें असो बॉल घालपाक जाय आशिल्लो हे सांगपी आसा. राजकारणानूय तेच सांगपी आसा. इट इज वन एंड द सेम. आमी म्हणटा की आमच्या क्रिकेटरांक जे सगळ्या प्लेयरांक एडवायस करतात ते पॉलिटिशियनांकूय एडवायस तेच लोक पॉलिटिशियनांकूय एडवायस करतात. तुम्ही म्हटले की इट्स अ हॉट सीट. आय वूड से की इट इज चेअर ऑफ थोन्स. ताका काटे खूब आसा. तुम्ही हाज्या पयलीं आमी एकदां असोच इंटरव्यू केल्लो तुमचो तेन्नाय तुमी हें म्हटलेलें की ताका काटे खूब आसा आनी ते मातशे अनकम्फर्टेबलूय आसता. बट त्या पोजिशनाचेर बसोन ते निर्णय त्यो डिसिजन्स घेवचे पडटा. ते एक एकदां मासेसाक आवडटा आवडना. बट इन अ लार्जर इंट्रस्ट मे बी आतां तो फरक कळचो ना बट ओवर अ कोर्स ऑफ टायम फरक कळटलो. सिंपल एक्झाम्पल सांगपाचें जाल्यार की अटल सेतू बरेचदा जेन्ना कन्स्ट्रक्शन चालू आसलें तेन्ना बरेच ताका आमकांय त्रास जाले. आमी कितें कितें म्हटलें आसतलें. बट आयज जेन्ना आमी ते 3 ऑप्शन पळयता की 2 ब्रीज आसा, वयर ब्रीज आसा, वी ऑल्सो यूज इट. आनी आमी आतां विचार करता सकयलो ब्रीज यूज करतना की आरे हें हांगा इतकें ट्रॅफिक मरे, तो नासलो जाल्यार आनीक वाडपाचें. सेम इज वीथ जुवारी पूल. सेम अशेंच खूब वेगवेगळे प्रोजेक्ट म्हणजे हांव लिस्ट काडूं शकता जे आमकां आतां जेन्ना चालू आसा काम तेन्ना आमकां त्रास जाता. बट ओवर अ कोर्स ऑफ टायम वी अग्री की हें बऱ्याचें गजाल. त्या दिशेन तुमी कशें बॅलन्स डिसिजन घेवपाचो प्रयत्न करता? गव्हर्मेंट चलयता आसतना इट इज एन व्हिजन दवरून काम करचें पडटा. फुडल्या 25 वर्साक राज्या खातीर हिताचें कितें हें पळोवन लक्षांत डिसिजन घेवची पडटा. आयज डिसिजन जे घेता ते घडये कदाचित म्हणजे मेजॉरिटी ऑफ लोकांकूय वायट दिसूं शकता. बट ते इन लाँग रन स्टेटीच्या इंट्रस्टात फ्युचर जनरेशना खातीर ते योग्य डिसिजन आसता. म्हणून तर ते डिसिजन घेवचें पडटा. कोणाक वायट दिसलें कोणाक बरें दिसलें हाची पर्वा न करता तें डिसिजन इन फ्युचर स्टेटी खातीर कितलें म्हत्वाचें आसा. म्हणजे तुवें उदाहरण दिलें तें मांडवीचें दिलें, जुवारीचें दिलें. हांव तर म्हणटलो मोपाय आसतलो. मोपा खातीर केदो विरोध जालो. म्हणजे अक्षरशः परत एकदा गोंय कोंकण रेल्वे सारकें पेट्टा काय कितें अशीच परिस्थिती क्रिएट जाली. कोंकण रेल्वेची आमकां अजुनूय याद आसतलें. आमी खूब ल्हान आशिल्लो तेन्ना. म्हणजे कोंकण रेल्वे येवची न्ही म्हणूनच काही लोक विरोध करताले. तेच लोक आज कोंकण रेल्वेंतल्यान येता वता. त्या खातीर म्हणजे स्टेटीचो डेव्हलप जाता आसतना इन्फ्रास्ट्रक्चर विशेश करून डेव्हलप करता आसतना अशा पद्दतीचे विरोध करपी खूब जाण आसता. बट सातत्यात म्हणजे जे डिसिजन स्टेटीक लाँग रन कसो बेनिफीट जातलो, राज्यांतल्या लोकांक कसो बेनिफीट जातलो, फुडाराक कसो बेनिफीट जातलो हाचोच विचार
करून सदांच सरकार डिसिजन घेत आसता. म्हाका एक कॅज्युअल प्रश्न विचारपाचो आसा की बरेचदा आनी आमी कशें म्हटलें की एक्सपर्ट ओपिनियन सगळे कडेन आसता. हांव विचार करतना केन्नाय करता की कोणी क्रिकेटर जावं किंवा एक्टर जावं किंवा पॉलिटिशियन जावं फॉर दॅट मॅटर, मुख्यमंत्री कशें डिसिजन घेता काय, म्हणजे काळजांतल्यान डिसिजन घेता काय बॅलन्स तकलेंतल्यान विशय बरो एनालायज करून घेता. आनी हें हांव एका कारणां खातीर विचारता की तुमी ऑर्गन डोनेशन केलें आनी तितूर तुमी म्हटलें की गोंय हें म्हाज्या काळजान आसा, काळीज हें हांव डोनेट करचो ना. एनी हाव राज्याच्या बाबतीत सदांच डिसिजन घेता आसतना तेजो खूब विचार करून डिसिजन घेवचें पडटा. म्हणजे भावनीक जावनय डिसिजन घेवन उपयोग ना, त्या खातीर ते तकलेंतल्यान डिसिजन घेवचें पडटा. हांवें गोंय हें म्हज्या काळजान आसा हें मुद्दामून सांगलें, कारण त्या खातीरच म्हटलें हांवें ऑर्गन डोनेशन म्हाका दिसता पुराय देशांतलो हांव पयलोच मुख्यमंत्री आसतलो जेणे आपले ऑर्गन आफ्टर डेथ ऑर्गन डोनेट करपा खातीर येस ऑर्गन डोनेट करपाक आफ्टर डेथ इन फ्युचर ब्रेन डेथ किंवा वॉट एवर द थिंग्स एक्सिडेंटल डेथ कोणाक खबर कितें जावपाचें आसता तें. बट जर म्हाजे अवयव दुसऱ्याक उपयोगा आयले जाल्यार खरोखरूच ते कोणाचें तरी जीवन वाटावतलें हो विचार करून ऑर्गन डोनेशन करपाचें डिसिजन हांवें घेतलें. आनी निश्चित रित्या म्हणजे हांवें डिसिजन घेतलां तें पळोवन म्हाका दिसता स्टेटींतल्या इतर लोकांनीय बी अशा पद्दतीचें ऑर्गन डोनेशन करचें, जेची फेसिलिटीज आज आमच्या गोवा मेडिकल कॉलेजींत एवेलेबल जाल्या. आमी तर पळयता विशेश करून म्हणजे रुटीनली इडिजन कॉर्निया म्हणजे दोळे डोनेट करप आनी किडनी डोनेट करप हे रुटीन प्रोसेस आसा. आनी हाज्या खातीर म्हणजे कितलेशाच ब्लायंड लोकांक विजन मेळ्ळा, कितलेशाच डायलिसीस लोकांचें बंद जालां. हे तरी 2 ऑर्गन रुटीन डोनेशन जाता. हार्ट लिवर बाकीचे सगळे जे आसा हे आतां इन एडवान्स स्टेजीचेर ते डोनेशन जावपाक लागलां. बट एनी हाव मरणाच्या उपरांत जर आपले अवयव कोणाक तरी उपयोगी पडटा आसत जाल्यार हांव अपील करतलो सगळ्या जाणांक परत एकदां की तांच्यांनी अशा पद्दतीचे ऑर्गन डोनेशन ती करची. एक आवर्जून विचारता इज प्रत्येक जाण म्हणटा जर पोस्टर बॉय जर बीजेपीचो कोण आसत जाल्यार ऑब्वियसली इट इज प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. म्हणजे तांच्या भितर ऑरा आसा, तो करिझमा आसा, तो चार्म आसा आणि ते मोटिवेट करण्यासारखे कामूय आसा आणि मोटिवेटूय करता. तशातले थोडोसो चार्म तो आमी तुमच्या मदीं पळयता. बिकॉज आतां हें एक डिसिजन तुमचें जर म्हटलें आमी जाल्यार ऑब्वियसली इट इज मोटिवेट, इट इज इन्स्पायरींग. तुमचें तें इन्स्पिरेशन घेवन तुमच्या वांगडच्यांनी घेतलें. फुडें ऑब्वियसली गोंय राज्याचे काही युवक बाकीचे आसा ते लोक फुडें सरतले. सो काहीसो तो प्रभाव इन्स्पिरेशन आमी तो पळयता तुमच्या मदीं. ऑफकोर्स मोदीजी हे म्हणजे लिडर आसात, आमच्या पार्टीचे लिडर्स आसात आनी आमी पळयता की तांच्या कडेन पळोवनूच तर कामाची प्रेरणा येता. म्हणजे जे डे नायट ओन्ली एंड ओन्ली अबावट द नेशन, फक्त देशाचो राष्ट्राचो विचार करून कंटिन्युअसली काम करता आनी बाकीच्या सगळ्या जाणांक इन्स्पिरेशन दिता की खूब बऱ्या पद्दतीन आमी कशें काम करपाक शकतले. खरें त्यांच्या कडेन पळोवनूच तर आनीक काम करपाची प्रेरणा जी आसा म्हणजे नेशन फर्स्ट म्हणजे राज्य प्रथम परत आसा तशें द्वितीय पार्टी आनी तृतीय हांव. त्या खातीरच म्हणजे वैयक्तीक हो कसलोच न इंट्रस्ट घेता. वॉट एवर द थिंग्स इज फॉर द नेशन ऑर स्टेट हाज्या खातीर काम करपाची खरी प्रेरणा जर कोणा कडल्यान आसत जाल्यार ती माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीं कडल्यान मेळटा. तांच्यांनी वेगवेगळे इनिशिएटिव्स घेतले. तुमचो एक जर इनिशिएटीव म्हणत जाल्यार ताका जोडून जर म्हणत जाल्यार इट इज स्वयंपूर्ण. कोइन्सायड जालो जेन्ना इट वॉज अ डिफिकल्ट टायम, म्हणजे म्हाका असं कोवीड आनी थोडोसो मातसो तो ओवरलॅप जालो. अशें दिसलें की बरेचशे डिसिजन घेता ते परत बॅक घेवचे पडले काय. बट आय थिंक ऑल्सो इट वॉज अ टायम की आमकां रियलायज जालें की आमी परसुवादीन आसा बऱ्याचशा गोश्टींचेर. त्यो आमी स्वता आमकां प्रोड्यूस करपाक जाय. आमी दुसऱ्यांचेर रिलाय जावं शकना. ते मागीर एक सिंपलशी गजाल की आमी पोरसूं लायताले ते आमी विसरलेले. लोक बरेचशे जाण ते मिस करूं लागले आनी ताच्या नंतर म्हाका दिसता पोरसूं लावपाकूच सुरू केले. आयज जेन्ना स्वयंपूर्ण तुमचे इनिशिएटिव्हीक जेन्ना 4 वर्सां कंप्लीट जाता, कशें तुमी फाटीं पळयता? बिकॉज हे तुमचो ब्रेन प्रोजेक्ट तुमचो आसलो की हे गोंयांत आपूण इनिशिएट करतलो म्हणून. रोहित, खरें म्हणजे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी आत्मनिर्भर भारत मिशन सुरवात केलें. पुराय देशभर आत्मनिर्भर भारत. बट एक गोंयकारांक कळोंक जाय. गोंयकारांक जर कळटलें आसत जाल्यार आपल्या भाशेंत कळपाक जाय. आनी आपल्या भाशेंत कळटलें आसत जाल्यार ताका बेजिकली हांवें पळयलें की कोविडाच्या तुवें म्हटलें तशें कोविडाच्या कार्यकाळांत आमी डिपेंडंट आसा. पयलीं गोंयकार खरेंच डिपेंडंट आसले काय कितें? नासले.
मॅक्झिमम सगळ्यो गजाली हांगाच पिकयताले, हांगाच आमी ते सगळे जाण खाताले, जगताले, वेवस्थीत बरें आशिल्लें. नो डावट टुरिजम वाडलें, लोकसंख्या वाडत गेली आनी आमी डिपेंडंट जायत गेले. पण परत एकदा तें जावप शक्य आहा म्हणून स्वयंपूर्ण गोवा 2.0 स्वयंपूर्ण गोवा आमी 2 ऑक्टोबर 2020 ह्या दिसा सुरवात केलें. आनी बेजीक पयलीं सगळ्या गांवांनी म्युनिसिपालिटीनी घरांचो सर्वे केलो. बेजीक आमचे जिपा, डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन, पंचायत हेंच्यांनी मेळून इंडिविज्युअल गांवांचे सर्वे केले. थंयसर कितें आसा, कितें ना, कितें जावपाक शकता, पोटेन्शियल कितें आसा, स्कील कितें आसा, एग्रीकल्चर कसलें आसा, हाजो सर्वे केलो. आनी बेजीक फेसिलिटीज तेंच्या पर्यंत कितल्यो पावल्या त्या खातीर आमी ते 10 पॉयंट्स पयले काडले. म्हणजे हावजींग फॉर ऑल, वॉटर फॉर ऑल, सॅनिटेशन फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल, इन्शुरन्स फॉर ऑल, दिव्यांग इक्विपमेंट फॉर दिव्यांग, अशे 10 पॉयंट्स काडले आनी ताजेर वर्किंग करपाक सुरवात केलें. फाटल्या 2 वर्साच्या कार्यकाळांत हे 99% आमी अचीव जावपाक सक्सेसफूल जाले. आनी तें जाल्या उपरांत तूं म्हणटा तशें आतां आमी 4 वर्सां कंप्लीट जाता आसतना आमी सेकंड टेन्युअरान स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 हें मिशन म्हणून सुरवात केलें आनी कामाक लागलें. ओके, दुसरी गजाल इज स्कील डेव्हलपमेंट. आनी हांवें आवर्जून विचारता इज 2 गोश्टी आहा सर. म्हाज्या तरी प्रवासान हांवें पळयलां की एक सरकार जॉब्स क्रिएट करता. गोंयांत तो मातसो एक ट्रेंडूच आसा की प्रत्येकाक सरकारी जॉब म्हणजे भुरग्यांकूय जाय आनी तांच्या आवय बापायकूय जाय. अशें जेन्ना म्हणटा तेन्ना आमी स्कील डेव्हलपमेंट म्हणटा तेन्ना तो खंय तरी फाटीं पडटा. तुमी तुमच्या नेतृत्वान फुडारपणान आयज स्कील डेव्हलपमेंट लिडरशिपाक तुमी पुश करता आनी हें तुमी आतांच करिना, मुख्यमंत्रीच म्हणून तुमी करूंक ना. हांवें तरी लागच्यान पळयलां की तुमी आमदार आसतना सुद्दां बरेचशे प्रायवेट सेक्टराक हाडून युथा मदीं तें इंटरेक्शन करून तो मातसो एक शिफ्ट करपाचे मायंडसेट प्रयत्न आदी पासून करता. आतां तुमकां तें बळूय आसा करपाचें. सरकार जॉब्स काडचे ना हे वेगळो विशय. तुमी तो मायंडसेट कशें चेंज करतले भुरग्यांचे आनी मोर इम्पॉर्टंटली पालकांचे? इट इज ट्रू तूं म्हणटा तें. आमी स्वयंपूर्ण गोवा 2.0 हितूर स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग हे ह्या फावटीचें आमचें मिशन स्टेटमेंट दवरलो आनी ताकाच लागून मोठ्या प्रमाणात भुरग्यांचें स्किलिंग करप हें थारायलें. मागीर आतां स्कील डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री आमचे हेतूंतल्यान परत ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन. हांवें तुका 2-3 गजाली कळपा खातीर सांगता हांव. जो पर्यंत आमी मायंडसेट बदलिना तो पर्यंत भुरगे हे प्रायवेट सेक्टरांत किंवा आपल्या कडेन स्कील आहा ती अपग्रेड करचे ना आनी अशा पद्दतीचे जॉब घेवचे ना. आनी ते घेवचे ना म्हटल्या उपरांत भायरसून लोक जे आहा पळय न्ही, हांव खंयच्याच राज्याचें मेन्शन करिना, बट ते येवन ते ग्रॅब करतले, ते घेतले. फॉर सिंपल एग्जाम्पल जावर ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन. ज्या कॉर्पोरेशनान आज सेक्युरिटी आसतले, हावजकिपींग आसतले किंवा टेम्पररी जितक्यो सर्विसीस गव्हर्मेंटाक लागता त्यो हाज्या पयलीं सेक्युरिटी हांव तर म्हणटा की नेपाल बिपाल सारकेल्या राज्यांतल्यानूच येताले, देशांतल्यान येताले, नेपाळच्या भुतान, नेपाळ हांगा आसताले. बट आज म्हाका खूब बरें दिसता की ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन पयलीं सुरू जालें. आय एम वन ऑफ द फावंडर मेंबर ऑफ द ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन. आनी तातूंतल्यान भुरग्यांक दिसलें की हय म्हाका जॉब सेक्युरिटी आसा. आतां तर ताका हांवें एडिशनली ताका रिजर्वेशनूय दिलां. म्हणजे पुलीस, फॉरेस्ट गार्ड ह्या हातूंत 3 वर्सां जो जॉब करता ताका 10% शिफ्ट तेणी थंयसर वचपाक मेळटलें. ताका इवन दो म्हणजे फर्दर स्टडी करपा खातीर ताका जर इन्सेंटिव्ज जाय ते सगळे गव्हर्मेंटा कडल्यान दितले वयतले. स्कॉलरशीप ताका जाय ती गव्हर्मेंटा कडल्यान दिले वयतले. ताका जेन्ना जॉब सेक्युरिटी मेळ्ळी आनी ताका स्किल्ड केलो आनी ताका दिसलें की गव्हर्मेंट तो थंय जॉयन जावपाक लागलो, हावजकिपिंगान जॉयन जावपाक लागलो. approximately 10,000 youth from the Goa had joined in the Human Resource Corporation alone. आमी जर हें करूंक नासलें न्ही जाल्यार आयजूय बी ह्या जाग्याचेर कोण तरी भायलो आसतलो आसलो. दुसरें आमी पळोवपाक जाय आमचो गांव वाठारांतलो युवक जो आसा जो करियर सगळ्यांचें जावपाक जाय. मागीर 10वी फेल जाता तेजें कितें, तर 12वी फेल जाता तेजें कितें, ताजें करियर जावचें न्ही. आज गव्हर्मेंटात जर पळयत इट इज कंपल्सरी आफ्टर 10th पासूच ताका नोकरी मेळूं शकता सर गव्हर्मेंटान, नाजाल्यार मेळची ना. मागीर आमच्या कडले एदे मोठ्या प्रमाणात स्किल्स केल्ले भुरगे जाय. टुरिजम सेक्टरांत म्हणजे आत्तां आयच्या घडीक आमी जर पळयता फुडल्या 2 ते 3 वर्सां भितर 2 लाख युवक टुरिजम सेक्टरांत जाय. मागीर तें स्कील करपाची जबाबदारी हे फावटी प्रायवेट सेक्टराच्या बरोबर मेळून सरकारान ठरयली. आनी सो डॅट वी हॅव इंट्रोड्यूस द प्रोग्राम ऑफ द एप्रेंटिसशीप. म्हणजे सरकारानूय तांकां जॉयन कोण तूं 10वी सुद्दां फेल जाला आसत जाल्यार तूं एप्रेंटिसशीप म्हणून जॉयन जा. इधर गव्हर्मेंटात जॉयन जा ना जाल्यार प्रायवेटात जॉयन जा. हेतूर करून जातलें कितें, वर्क कल्चर जो आसलो पळय न्ही तो वर्क कल्चर डेवलप जातलो.
म्हणजे जावं हांव आयच्या घडीक ऑनररियम 8,000 रुपया आसून 13,000 रुपया घरा कडेन बेसच्या पेक्षा तूं जर पोस्ट ग्रॅज्युएट जाला तूं एप्रेंटिसशीप म्हणून जॉइन जात 13,000 रुपीज तुका गव्हर्मेंट पे करता. प्रायवेट ऑल्सो रेडी टू पे द 13,000 to 15,000 रुपीज. आनी एका वर्सा भितर तेज्यातल्यो स्किल्स कळटा. ऑटोमॅटिकली तेकाय कामाची आवड लागता. आनी प्रायवेट सॅक्टरान तर आसा तेंचें म्हणणें आमी 80% भुरग्यांक आमीच एब्जॉर्ब करून घेता. गव्हर्मेंटा कडल्यान भायर पडिल्ले भुरगे तितके ट्रेन जाता, तांकां एक ट्रेनींग मेळटा. ऑटोमॅटिकली फाल्यां सकाळीं गव्हर्मेंटात जॉब येतलो तेन्ना गव्हर्मेंटाकूय बरो ह्युमन रिसोर्स मेळटलो की बाबा हे भुरगे ट्रेन जाल्ले आसा. त्या खातीर हो कन्सेप्ट म्हणून एप्रेंटिसशीप आसतलो, स्किलिंग रिस्किलिंग आसतलो, परत ह्युमन रिसोर्स आसतलो आनी इवन दो प्रायवेट हॉटेलियर्स हांच्या बरोबर मेळून शॉर्ट टर्म कोर्सीस म्हणजे वेगवेगळे कडेन आमी सुरवात केल्या. हे शॉर्ट टर्म कोर्सीस फ्रंट ऑफिस आसतले. इवन दो तुका खबर आसतलें आमच्या सांखळेंत आमी पंचकर्म एसिस्टंट, योगा एसिस्टंट, ऑप्थॅल्मिक टेक्निशियन हे शॉर्ट ड्युरेशन कोर्सीस ऑफ 6 months किंवा 1 year कोर्सीस. हे कोर्सीस आतां पर्यंत मोर दॅन 600 to 700 यूथ पास आउट जाले. सो दॅट डेल गेट जॉब ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळ्यो. पयलीं जातालें कितें गोंयांत ताका चड व्हॅल्यू आसतना बट भायर ताका चड आसा. गोंयांतूय सगळे मॅक्झिमम लोक जे आसा ते गोंयांत एब्जॉर्ब जाले. आमी पळयता म्हणजे न्यू जेन्ना ब्रांच येता एखादी, नाव द आयुश हॉस्पिटल गोंयांत आयलें, वेलनेस सेंटर सुरू जालें गव्हर्मेंट. आमचे सगळी कडेन पंचकर्म एसिस्टंट जाय, आमकां योगा थेरपिस्ट जाय. हे सगळे जे आहा पळय न्ही ते आमकां भुरग्यांकूय ट्रेन करचें पडटलें, तयार करचें पडटलें. तें स्किलिंग करपाचें काम हे गव्हर्मेंट आनी प्रायवेट सॅक्टर दोगांयनी करपाक जाय. तें काम आमी करपाक लागल्या. पूण म्हाका नक्कीच गोंयान इन फ्युचर काम करपाची जाका इच्छा आहा पळय न्हू तो बेकार उरूंक शकना. फक्त तेणी काम करपाची तयारी दवरपाक जाय, स्कील जावपाची तयारी दवरपाक. तुम्ही स्किलिंग अपस्किलिंग म्हटलें, हांव आवर्जून एक व्हेरी स्पेसिफीक क्वेश्चन विचारता की मोपा सारको प्रोजेक्ट जो खूब टायम जालो चलतालो, आमकां खूब टायम आसलो ते अपस्किलिंग ते ह्युमन रिसोर्सान इन्वेस्ट करपाक, आयुश हॉस्पिटल म्हणा किंवा वेगवेगळे जे सेगमेंट्स आसा ताजेर इन्वेस्ट करपाक. दिसता अशें की मातसो पयलीं लिडरशीप हे मेळपाक जाय आसलें, मुख्यमंत्री पद हें पयलीं मेळपाक जाय, सो दॅट एटलिस्ट बऱ्याच भुरग्यांक ताजो लाभ जातलो असलो ह्या तुमच्या इनिशिएटीव तुमच्या विजनांतल्यान. नाही हांव एक गजाल मुद्दामून सांगता. म्हणजे मोपाच्या बाबतींत आमी थंयसर जवळपास 1300 भुरग्यांक सुमार स्किलिंग केलें, भितरले 1200+ भुरगे जॉयनूय जाले. आयुशाच्या बाबतींत आयुश सुरू जावच्या पयलीं हांव 1 वर्स पयलीं सांगता. इवन दो स्किलिंग कोर्सीस आमी सुरू केले बट भुरग्यांक विश्वास बसना. एकदां दिसता हे करून आमकां खंय जॉब मेळटलो, म्हणून जे विश्वास दवरून करता पळय न्ही तांकां जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटा. म्हणून म्हाजें सरळ म्हणणें आहा की आमी जरी आतां फॉर एग्जाम्पल फाल्यां सकाळीं फिल्म सिटी जावपाची आहा गोंयांत, जर सांगलें फिल्म सिटी खातीर लागपी ह्युमन रिसोर्स आतां पासून आमी तयार करून देल गेट द ऑपॉर्च्युनिटी. आनी जाल्या उपरांत आमी म्हणटले आतां सुरू करुया स्किलिंग, देन इट वील बी द लेट. त्या खातीर आमकां फ्युचरिस्टीक विचार करून आमकां आतां पासून ह्युमन रिसोर्स तयार करपाक जाय. म्हणजे विशेश करून यूथ यंग जनरेशन हांच्यांनी आनी तेंचे पेरंट्स फक्त ना सरकारी नोकरी दी, सरकारी नोकरी नाल्यार नाका, हो मायंडसेटांतल्यान भायर येवपाक जाय. ज्या पद्दतीची नोकरी मेळटा ती नोकरी घेवपाक जाय. आनी इन फ्युचर तुका मेळ्ळी सरकारी नोकरी बरें आसा, ना जाल्यार आपण प्रायवेट सॅक्टरानूय बी ग्रो जावपाचो खूब व्हडली ऑपॉर्च्युनिटी आसा. म्हाका दिसता तुकाय स्वता खबर आसा, यू आर इन द मिडिया, त्या खातीर आमी कितलेशेच भुरगे पळयल्यात. त्या खातीर इन फ्युचर अशा पद्दतीत ग्रो जर जातलो स्वताहून जाल्यार खूब मोठ्या प्रमाणात ग्रो जावं येता. आनी तेजी म्हाका दिसता सगळ्या जाणांनी आतां पासून जी ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा ती ग्रॅब करप हें इम्पॉर्टंट. सो माझा मुख्यमंत्री तुमच्या शब्दाचेर मातसो विश्वास दवरपाची गरज आसा. रायट. बरें, सरकार तुमच्या दारी तुम्ही प्रोजेक्ट सुरू केलो तो खंय तरी इलेक्शन प्रोपगेंडा गाय म्हणून लोकांनी विचार केलो. आनी आय स्टील रिमेंबर हांव तुमकां काणकोणा मेळ्ळेलो, थंय बॅलन्सिंग एक्टूय आसलो. एका वटेन तावडकर बाब आसले, दुसऱ्या वटेन इजदोर बाब आसले आनी तो थंय जमाव जालो. आनी ऑब्वियसली इट लुक्ड लायक अ इलेक्शन टुवर्ड्स इलेक्शन प्रोपगेंडा ऑफ युअर्स. वन, ताज्या नंतर तुम्ही म्हटलें की ना हें कंटिन्यू फुडें जातलें आनी तें जालें. ताज्या नंतर तुम्ही मंत्री तुमच्या दारी हो कार्यक्रम तुम्ही राबयलो. फुडें आयज तुम्ही ग्रामीण मित्र म्हणून करता. आनी म्हाका खरंच तुमकां कॉम्प्लिमेंट दिवंक जाय की हे तुमचे इनिशिएटीव जे आसा सरकार तुमच्या दारी म्हणा किंवा मंत्री तुमच्या दारी, हे खंय तरी मातशें आमकां शिंदे सरकारानूय आतां खंय तरी एड ती पळोवपाक मेळटा मराठी चॅनलाचेर, आनी खंयच्याय दुसऱ्या राज्यानूय आमकां तें पळोवपाक मेळटा. हें मातशें आतां वेगळेचशें जावपाक लागलें. हाव डू यू सी दीस? सरकार तुमच्या दारी हो पयलो कॉन्सेप्ट हांवें सुरवात केलो. तुका जर याद जाता आसत जाल्यार हांव तुका मुद्दामून सांगता. जेन्ना आमी हरवळ्या ग्रामपंचायत केली तेन्ना फर्स्ट टायम सरकार तुमच्या दारी हो कार्यक्रम तेन्नाचे मुख्यमंत्री पार्सेकर आशिल्ले ताका हाडून हांवें तो कंडक्ट केलो हरवळ्या ग्रामपंचायतींत. आनी ताज्या उपरांत म्हाका तो कन्सेप्ट आवडलेलो.
खरें म्हणजे सगळ्या प्रशासनाक येतात तेन्ना हारवळे ग्रामपंचायत पयलेच फावटी कोणाकडे रेशन कार्ड ना, कोणाकडे वोटिंग कार्ड ना, कोणाकडे आपले कसलोच डॉक्युमेंट ना, रेजिडंट ना, सर्टिफिकेट कसल्योच सर्टिफिकेटी ना. म्हणून आमी एक दीस पूर्ण पळयले आनी हांवें लागच्यान सगळें पळयलें तेन्ना म्हाका कळ्ळें की हय गांवांत आजुनूय ह्यो डिफिकल्टीज आसा. म्हणजे जरी फॅसिलिटीज अवेलेबल असल्यो जाल्यार लोक त्या थंय वतना आमी लोकां कडेन गेल्या उपरांत त्यो घेवपाक लोक तयार आसा. त्याच कन्सेप्टाच्या उपरांत हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत सरकार तुमच्या दारी हो कार्यक्रम सुरवात केलो आनी वेगवेगळे कडेन सरकार तुमच्या दारी हे कार्यक्रम केले. इलेक्शनाच्या उपरांतूय बी परत आमी सांगे वेगवेगळे कडेन सरकार तुमच्या दारी कार्यक्रम चालू केलो. ते पळोवन मागीर आमी पळयता की लोक टिका करता मंत्री तुमच्या अरे हेज्या पयलीं मंत्री केन्नाच तालुका बेसिसचेर वचूंकूच ना. फंक्शन केलें आतां तो आयकता, लोकांक एड्रेस करता, लोकांच्यो ग्रिवेन्सीस गाराणें आयकता आनी ते सोडयता. हांव 100% सुटलें म्हणना, बट 50% जरी सुटले आसत जाल्यार 50% लोकांचे प्रश्न सुटले न्ही. उरलेल्या लोकांचो प्रोसेस चालू जाता. मागीर प्रशासन तुमच्या दारी परत डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर आमी आमच्या 4 वर्सां पुर्तीच्या निमित्तान सगळ्या मंत्र्यांक परत एकदां तालुका लेवलाचेर धाडले. हांव स्वता गेलो. अशे वेगवेगळ्यो एक्टिविटी मदीं आमी स्वयंपूर्ण युवा कार्यक्रम केलो, नॅशनल यूथ पार्लमेंट, वुमन हेज्या निमित्तान सगळें एक्टिवेशन जें आहा पळय न्हू हें सातत्यात जायत रावलें. आनी आतां ग्रामीण मित्र आतां बरेचशे फावटी कॉमन सर्वीस सेंटर राज्यांत चलताले हें कोणाक खबरूच नाशिल्लें. इट इज अ गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाज प्रोजेक्ट. 250च्या पेक्षा चड कॉमन सर्वीस सेंटर चलता ज्यो केंद्र सरकाराच्यो आनी राज्य सरकाराच्यो योजना घरपुत्या सेंटरांतल्यान मेळटा, लोकां पर्यंत मेळटा. आमी ताका जोडून ताका ग्रामीण मित्र एड केलो. जो सिनियर सिटीजन त्या कॉमन सर्वीस सेंटरा पर्यंत येवंक शकना तेणी कॉल करचो. त्या कॉलाचेर जाल्यार ग्रामीण मित्र घरा कडेन वयतलो, तेजे डॉक्युमेंट घेतलो, अपलोड करतलो, ताका जे जायो त्यो सर्टिफिकेट करतलो आनी ताका व्हरून दितलो. म्हणजे इतको इजी प्रोसेस जो आहा पळय न्ही ऑनलायन जालें, बट ज्या जाणटेल्याक पण जी विडो भयण आमची आसतली तिका आनीक इजी करपा खातीर ग्रामीण मित्र इंट्रोड्यूस केले. म्हणजे सर्विसीस लोकांच्या घरा पर्यंत पावोवपाक जाय म्हणून नवीन नवीन कन्सेप्ट कदाचित पयल्यानी तुवें म्हटलें तशें म्हाका खूब बरें दिसता. आयज महाराष्ट्र आसतलें, राजस्थान आसतलें, हे सगळे कन्सेप्ट आपल्या राज्यांनी लोकां खातीर करपाक लागल्या, राबोवपाक लागल्या. इवन दो मदीं मध्य प्रदेश आनी खास करून म्हणजे माननीय मोदीजीन जेन्ना सांगलें की स्वयंपूर्ण गोंय हो कार्यक्रम तुमी तुमच्या राज्यांनी डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर करात आनी इट इज प्रमोदजीने बहुत ही अच्छा और सुंदर कार्यक्रम डिझायन के पळोवपाक 5-6 राज्यां आयलीं आनी तो तेंच्यांनी रिपीट केलो कार्यक्रम. ते पळोवन म्हाका खूब बरें दिसता की बाबा हय आमी करता पळय न्ही इट इज अ सक्सेसफूल मॉडल. म्हणजे स्वयंपूर्ण गोंय आसतलो किंवा सरकार तुमच्या दारी आसतलो. तुमच्या भितर न्ही स्टायल ऑफ फंक्शनान बरें जाता पळयता की टिपिकल एक ब्युरोक्रेसी किंवा गव्हर्मेंटाचो जो अप्रोच आसता तो खूब कमी दिसता. प्रायवेट सेक्टराचो मातसो आमी युजली एक्सपिरियन्स करता आमच्या सेगमेंटान किंवा सेक्टरान तो म्हाका खूब पळोवपाक मेळटा. आनी एकूच उदाहरण दिता हांव. हॉस्पिटॅलिटीन म्हाका कोणे तरी सांगलेलें की दॅर इज वन सेगमेंट म्हणजे तूं इफ यू रेज अ कंप्लेन इट इज टू बी एड्रेस्ड बाय दॅट वन सर्टन सेगमेंट. ते जर तो इन 24 आवर्स किंवा 12 आवर्स जर जायना जाल्यार मागीर ती फुडें कंप्लेन वता आनी करत करत ती लास्ट जनरल मॅनेजरा कडेन पावता आनी देन देर आर कॉन्सिक्वेन्सीस बट इट हॅज टू गेट फिक्स आनी ताका टायम झोन आसता लिमिटेड. तुमचो सरकार तुमच्या दारी आसा, मंत्री तुमच्या दारी आसा, ग्रामीण मित्र आसा, हें करूनय तुमकां कित्याक दिसलें की हॅलो गोंयकार करचें म्हणून की जायना जाल्यार डायरेक्ट म्हाका फोन कर. तुवें खूब बरें सांगलें. हांवें इतकें सगळें पळयल्या उपरांत म्हणजे काणकोण ते पेडणे पर्यंत गांवांत आसलेलो एखादो अपंग भाव किंवा एखादो विधवा भयण किंवा एखादो जाणटेलो ताज्यो ग्रिवेन्सीस तो मंत्री तुमच्या दारी गेलो सुद्दां जाल्यार तो त्या तालुक्याच्या ऑफिसान पावत ना. म्हणल्या उपरांत तो खुबशे फावटी म्हणजे मेल धाडूं शकना. तो खुबशे फावटी करतलो जाल्यार कोणाक फोन करतलो. तो डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसान पावूंक शकना. म्हणून हॅलो गोंयकार हो कार्यक्रम की डायरेक्ट मुख्यमंत्र्याक कॉन्टॅक्ट करा. केन्ना तरी तेंचो नंबर म्हाका लागतलो. आमी म्हणटा ते खूब जाण डायल करीत आसतात. आपूण म्हाका सांगतानाय सांगतात अरे फाटले फावटी आपूण डायल करीत आशिल्लो बट तुजो नंबर लागूंक ना. कारण मुख्यमंत्री सगळ्यांचे कॉल काय घेवपाक शकना किंवा म्हाजो मोबायल म्हणजे पब्लीक म्हाका डायरेक्टली कॉल करूंक शकना. बट त्या खातीर हॅलो गोंयकार ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान हांव डायरेक्ट पब्लिकाक कॉन्टॅक्ट करचो, डायरेक्ट पब्लिकान म्हाका फोन करचो आनी आपल्यो ग्रिवेन्सीस मांडच्यो, त्यो ग्रिवेन्सीस सुटावे करच्यो अशें म्हाका दिसलें. जेणे करून म्हणजे हांव फक्त अंत्योदय हे तोंडान उलयना. वेन आय एम सेयींग द लास्ट पर्सन इन द कम्युनिटी. म्हणजे खोतीगांवांतलो मनशाक जरी दिसलें की मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवपाक जाय जाल्यार खंयच्या ना खंयच्या म्हयन्यान हॅलो गोंयकाराच्या निमित्तान तो म्हाका फोन करून उलयतलो. म्हणून म्हटलें की हॅलो गोंयकार
ही कार्यावळीन तुवें पळयता मुद्दामून कंप्लेनी सुद्दां ज्यो आसता पळय न्ही त्यो जेन्यून आसता. म्हणजे आमी जरी म्हटल्यो तुमी सार्वजनीक कंप्लेनी सांगात सार्वजनीक तरी त्यो इंडिविज्युअल कंप्लेनी म्हाज्या घरा कडलो रस्तोच करूंक ना म्हाका इंडिविज्युअल आनी दॅट इज गोवा. इट इज ट्रू म्हणून तर तरी एनी हाव म्हणजे त्यो सुद्दां आमी एड्रेस करपाचो जो प्रयत्न करता म्हणून हॅलो गोंयकार. म्हाका तुमी म्हटलें की ते पर्सनल खूब आसता इज बिकॉज आमचे गोंयकारांचें तें अशेंच आसा की आमी आमकां मानलो जाल्यार खूब लागचो मानता नाजाल्यार सारकोच दुस्मान म्हणटा. म्हाका दिसता तुमी ज्या प्रकारे अप्रोच करता गोंय राज्या कडेन तर म्हाका दिसता सांखळे मतदारसंघातलोय मनीस तुमच्या कडेन डायरेक्ट एक्सेसान येता आनी खोतीगांव तुमी म्हटलें तोय तुमकां डायरेक्ट हक्कान फोन मारून सांगता अरे आपल्या घरा कडलो रस्तो जावंक ना. आय थिंक दॅट इज द चार्म दॅट आय बिलीव यू हॅव विथ यू अँड यू हॅव कंटिन्यूड. इम्पॉर्टंट गजाल इज बरेचदा आमी म्हणटा की रेव्हेन्यू जनरेशन फाटलीं 10 वर्सां जालीं आमी मायनिंगाचो उरता. मायनिंगाचेर डिटेल उलयतलो बट रेव्हेन्यू सोर्सीस जे आसा ते कमी जाले डिप्लीट जाले. तातूंत कोविडूय आयलो GST सारके बंधन आयले बट आतां नाव GST हॅज स्टार्टेड कंपेन्सेटींग अस. बट जर आमी हो एंटायर प्रवास पळयलो आनी मोर इम्पॉर्टंटली भारतीय जनता पार्टीचेच जर सरकार पळयलें ह्या एंटायर टायम फ्रेमान आनी तुमची कारकीर्द पयली जाल्यार आमचे सेंटराचेर डिपेंडन्स हे वाडोवंक लागले. नो डावट बिकॉज डबल इंजिनाचें सरकार असलें म्हूण तो सेंटराचो आमकां सपोर्टूय मेळ्ळो वेदर इट इज इन्फ्रास्ट्रक्चर विथ रिस्पेक्ट टू रोड्साचे म्हणा नितीन गडकरीच्या माध्यमांतल्यान म्हणा किंवा बाकीच्या मिनिस्टराच्या माध्यमांतल्यान म्हणा हो सपोर्ट आमकां गोंयाक मेळ्ळो. हे जे बॅलन्सिंग एक्ट आसा पळय हें कितपत बऱ्या भशेन चलतलें की एका डबल इंजीन सरकार जायच की स्टेट म्हणून आमी एक आमचो स्वताचे एक आयडेंटिटी दवरूं शकता विथ रिस्पेक्ट टू एनी प्लॅन्स दॅट वी वॉन्ट टू डू. रिव्हेन्यूच्या बाबतींत सांगता आसतना तुका सांगतलो भिवपाची गरज ना. हें हांव ठामपणे परत एकदां रिपीट करता. तूं जर पळयशीत जाल्यार 2012 पासून ते आतां पर्यंत नो डावट मदल्या हेजेर आर्थीक स्थिती खूब कठीण आशिल्ली बट माय फायनान्शियल मॅनेजमेंट एंड माय फायनान्शियल प्लॅनिंग ओके म्हणजे डेट कंट्रोल करपा खातीर इट इज वेरी मच इन कंट्रोल. आय हॅव रिवायज्ड ऑल द लोन्स. आय हॅव रिवायज्ड द बिगर म्हणजे हायर रेट ऑफ इंट्रस्ट आशिल्ली लोन वीच इज इन 13%, 12%, even though 9%, we have brought up to the 7%. Even though we have started the borrowing from the NABARD and SIDBI. हाज्या पयलीं सिडबी सारकेल्या कडल्यान जे इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप करपा खातीर म्हणजे वी यूज टू परचेस डायरेक्टली द हायर इंट्रस्ट लोन तो रिवायज करून वी हॅव स्टार्टेड म्हणजे विथ द 2.5 to 3.5 रेट ऑफ इंट्रस्ट लोन परचेस केल्या. जरी आमी लोन घेतले आसत जाल्यार वीच इज विदीन द FRBM लिमीट. वी आर नॉट क्रॉसींग द लिमीट. नेवर वी हॅव क्रॉस द लिमीट. फाटले फावटी तर वी आर वेल इन कंट्रोल म्हणजे आमी 4,000ची कितें तरी लिमीट आशिल्ली वी हॅड क्रॉस अप टू द 2,800 समथींग नॉट इवन दो द 3,000 लिमीट. इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करपा खातीर सातत्यान लोन्स घेवचे पडटा. इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करपा खातीर गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्यो ग्रँट्स वीच इज युटिलायज करच्यो पडटा. बट एक गजाल हांव निश्चितच सांगता वी हॅव डिफरंट स्किम्स डिफरंट सॅक्टर्स आमी वी हॅव नॉट म्हणजे एज अ डिपेंडंट. आतां म्हणजे हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत फायनान्स कमिशन जे आसा पळय न्ही म्हणजे आय डोंट नो हांव फाटलें म्हणना बट रिवायज केलें न्यू 15th फायनान्स कमिशन. हांव सेटअप द 15th फायनान्स कमिशन चेअरमॅन बसून म्हाज्या जेन्ना लक्षान आयलें एकदां कशें आसा नवीन मुख्यमंत्री आसल्या कारणान म्हाका फर्स्ट टायम जेन्ना लक्षान अरे फायनान्स कमिशनूच बसोवंक ना आमी मागीर कशें प्लॅनिंग जातलें तर आय हॅव दॅट डे ओन्ली म्हणजे फायनान्स कमिशन बसयलो. फायनान्स कमिशन हॅव स्टार्टेड द प्लॅनिंग ऑफ द पंचायत एंड गव्हर्मेंट हांच्या मदीं म्युन्सिपालिटीज आनी हांकां प्लॅनिंग कशा पद्दतीन पयशे दिवचे हेजें मायक्रो मॅनेजमेंट करून प्लॅनिंग केलें सो दॅट इट इज एन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पंचायत लेवलाचेर कशा पद्दतीन जाता हें केलें. दुसरें आमकां जितके पयशे आमी सेंट्रल सॅक्टर स्किमींतल्यान घेवंक शकता CSS स्कीम तितके पयशे आमी पूल करून घेवप वीच इज एन अगेन द 60-40. नाव वी हॅव टेकन द इनिशिएटिव्स दॅट इज एन आमी जसो ट्रायबल फंड घेवपाक मेळटा इन द सेम लायन वी कॅन टेक द मायनॉरिटी एरिया खातीर आमी प्रधानमंत्री जन विकास योजना which is specially for the minority areas where more than 25% minority population is there. And of course Goa is having in few talukas, Salset is there, Bardes is there, Sange, okay, काणकोणा सारकेल्या अशा बऱ्याच एरियांनी आमच्या मायनॉरिटीज मोर दॅन 25% आसा. आमी ती स्कीम जी आसा
ती आतां अपग्रेड केल्या आनी ताजेय बी हांव पर्सनली आमचे प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स डिपार्टमेंट ईच एंड एवरी स्कीम ही पळयता आनी बाकी सगळ्या डिपार्टमेंटाचे स्किम्स पूल करपाचे पळयता आनी खास करून गोंयाक जो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप करपा खातीर अंडर द नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी हांच्यांनी जे फंड्स दिले म्हणजे मोर दॅन गोवन बजेट म्हणटा जाता 22,000 कोटी रुपया जेचे आमी डेवलप करपाक शकले म्हणजे फॉर एकदां म्हणजे आमी MPTच्या जाग्याचेर जो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप केला तो बऱ्याच जाणांच्या लक्षांत येना कारण तो पब्लिकाक यूज जायना तो मार्मागुवा तालुक्यांतल्याच लोकांक खबर आसा तांकां कंजेशन कितलें जातालें आनी आतां MPT टू नॅशनल हायवे कनेक्टिविटी इट इज एन ह्यूज मोर दॅन 4,000 crores ऑफ रुपीज वी हॅव स्पेंड ऑन दॅट त्या इन्फ्रास्ट्रक्चरचेर उरलेलो इन्फ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट जातलो आनी आतां तर आमचे रिवेन्यू सोर्सीस ऑलरेडी म्हणजे GST कलेक्शन इट इज एन ऑलवेज इन्क्रीजिंग बाय एटलीस्ट 5 to 10% एवरी मंथ इट इज इन्क्रीजिंग टुरिजम एक्टिविटीज वाडल्या सो दॅट GST हॅज इन्क्रीज्ड अगेन वी हॅव स्टार्टेड विथ द मायनिंग वी हॅव स्टार्टेड विथ द डंप पॉलिसी सो दॅट वील गेट द रेवेन्यू थ्रू द वॉट एवर वी हॅव प्लॅन्ड रेवेन्यू इन अ मायनिंग सेक्टर दॅट रेवेन्यू वील गेट एक्सायज हातूंतल्यान आमकां रेवेन्यू मेळटात सो आमी पळयता की नॉन टॅक्सेबल रेवेन्यू जो आमचो आशिल्लो तातूंतल्यानूय रेवेन्यू कलेक्शन्स जे आसा हे खूब मोठ्या प्रमाणांत आमी करता मोपा सारकेल्या हातूंतल्यान रेवेन्यू जनरेशन स्टेटी खातीर जातलो सो दॅट आमी जो प्लॅन केला म्हणजे वीच इज द बजेट आय हॅव एस्टिमेटेड बजेट जो दवरला आय हॅव फूल फ्लेज तो एस्टिमेटेड बजेट जो आसा वो आमी कंप्लीट जातलो हाजी म्हाका खात्री आसा सो दॅट इन प्लॅन वे वी कॅन डू द इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो एंड वील मॅनेज द स्टेट व्हेरी वेल ओके तो तुमचेच इनिशिएटीव घेतले आणि तुमच्या बाकीच्या मंत्र्यांचे जर इनिशिएटिव्स घेतले जाल्यार पळयता आमी की युजली वी से की गोवा सेल्स म्हणजे कितें खंय वचोंक जाय तर गोवा वचोंक जाय आयज हो तर आमी लॉंग विकेंड पळयता ट्रॅफिक जॅम पळयला म्हाका दिसता दर तिसरी चवथी गाडी ही MHKA किंवा वेगळ्या राज्याचीच आमकां पळोवपाक मेळटा सो गोवा जनरली सेल्स तुमचे आता एक बारीक प्रोजेक्ट जाता वेदर इट इज मोपाचे म्हण प्रोजेक्ट्स तुमच्या हितूंतल्यान जाले किंवा आयुष हॉस्पिटल जाले किंवा हे वेगवेगळे प्रोजेक्ट जाता ते खंयच्या दिशेन वता बिकॉज गोंयकारांक दिसता की एक प्रोजेक्ट जालो ओके वी सेलिब्रेट दुसरो प्रोजेक्ट वेगळो कितें तरी जालो वी सेलिब्रेट बट वेदर इट इज मेडिकल टुरिजम म्हणा किंवा एड्युकेशनल हब आमी ट्राय करता ऑर टुरिजम सेक्टरान आमी कितें तरी वेगळे हिंटरलँड टुरिजम म्हणा हे वेगवेगळे जे आमी प्रोजेक्ट्स ट्राय करता is there a vision of Dr. Pramod Sawant and is that vision implemented and parallelly worked by his ministers, cabinet ministers? Goa itself is a brand. त्या खातीर एक विजन दवरून प्लॅनिंग करून ताजी कंप्लिटली काम करप हें सुरवात केलां इन टुरिजम सेक्टरांत जर म्हणत जाल्यार आमी स्पिरिच्युअल टुरिजम वेलनेस टुरिजम मेडिकल टुरिजम हे जे आहा पळय न्हू हें डेवलप करपाक सुरवात केला त्या ती एक लाँग टर्म आनी शॉर्ट टर्म विजन हे दोनूय गोल दवरून ते अचीव करप हाज्या खातीर गव्हर्मेंट काम करता फाटल्याच दिसांनी आमी ओवरऑल सगळे कॅबिनेट मिनिस्टर्स आनी सेक्रेटरीज हांच्या बरोबर एक चिंतन बैठक घेवन ताजे लाँग रन प्लॅनिंग आनी शॉर्ट टर्म प्लॅनिंग हें कशें करप आनी त्या खातीर इन एवरी डिपार्टमेंट इन एवरी मिनिस्ट्री तेजो म्हणजे फॉर एग्जाम्पल आमी म्हणटा की आतां जर स्वयंपूर्ण गोंय करपाक जाय जाल्यार आमचें एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर वेटनरी ह्या डिपार्टमेंटांनी कितें करपाक जाय आनी स्किलिंग डिपार्टमेंटान कितें करपाक जाय हें समोर दवरून आमी काम सुरवात केलां आनी त्या विजनान सद्या काम सुरवात आसा म्हाका निश्चितरित्या खात्री आसा म्हणजे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हेंच्यांनी आमकां विकसीत भारत 2047 फुडल्या 25 वर्सांचें ध्येय आमच्या मुखार दवरलां तें करता आसतना म्हणजे आमी ह्या 5 वर्सांक टार्गेट कितें कंप्लीट करतले आनी फुडल्या 25 वर्सां खातीर आमी कितें प्लॅनिंग करता हें विजन मुखार दवरूनच आमी काम करता त्या खातीर निश्चितरित्या म्हणजे वी वील सक्सेस म्हणजे गोंयांत आयदर टुरिजम सेक्टरांत आसतलें किंवा आयदर इन एग्रीकल्चर सेक्टरांत आसतलें स्किलिंग सेक्टरांत आसतलें आमी सक्सेसफूल जातले हाची म्हाका खात्री आसा तुमी टुरिजमाचेर उलयले ऑब्वियसली तुमचे प्रोजेक्ट्सा बद्दल उलयले एक विचारता व्हेरी स्पेसिफीक सेगमेंट इज मायनींग बिकॉज यू बोथ वी हॅव ग्रोन अप इन दॅट मायनींग एरा फाटलीं 10 वर्सां आमी पळयता की मायनींग बंद आसा हेच्या फुडें जे आमी आतां पळयता की वील मायनींग as one of the industries stand for maybe another a decade, 2 decades or another 50 years or is it time to move on because तुम्ही म्हटले की स्किल करप इम्पॉर्टंट आसा मोपा सारख्या प्रोजेक्टा किंवा आयुष हॉस्पिटला there is nothing called as skilling in mining now existing in Goa with respect to education so we are done with education
what is the expiry of mining in Goa then? जेन्ना आमी रिस्टार्ट केला मायनींग वीच इज एन सस्टेनेबल मायनींग वील गो ऑन इन द स्टेट ऑफ गोवा आज हांव सांगता वीच इज द फ्युचर. आत्तां आमी जी लीज दिता वीच इज द फ्युचर फॉर द 50 years. आनी आमी पळयता की भितरली कॅपेसिटी ऑफ द मिलियन्स ऑफ द ओर जरी पळयलो आसत जाल्यार इट वील गो ऑन फॉर 35 to 50 years. आनी एक गजाल आसा मायनिंगान मॅकनायज्ड मायनींग हें खूब मोठ्या प्रमाणांत येतलें. ती पयलीं सारकेलें लेबर ओरिएंटेड मायनींग आतां उरचें ना आनी ताका लागून मॅनपावर रिड्यूस जावपाक शकता. बट जी लागता मॅनपावर ती गोंयकार जावचे ती तूं म्हटला त्या प्रमाणे बंद जाल्यार फक्त एकूच मायनींग इंजिनियरींग. रेस्ट ऑल मायनिंगेंतलें स्किलींग करप हे सगळे ITआन जे भुरगे वताले बाकीचे सगळे ITआय कॉमन आसता बाकी सगळ्या लागता. फक्त मायनींग इंजिनियरींग ही एकूच कोणूय भियोनूच एडमिशन घेयना जालें ओनूय कोणीच एडमिशन घेवंक ना कारण केल्ले भुरगे बेकार आसा. फ्युचर इंडस्ट्रीत प्रत्येक गोंयकाराक गोंयांत रावंक जाय. दीस इज अ रॉंग. त्या खातीर तुका सांगलें म्हणजे तो जर विचार करून तेंच्यांनी मायनींग इंजिनियरींग केल्लें किंवा मायनींग इंजिनियरींग केल्ल्या भुरग्याक भायरूय स्कोप आसा. इट इज हार्डली फ्यू जाग्याचेर मायनींग इंजिनियरींग आसा तितूंतलें गोंया आशिल्लें. ओके त्या खातीर म्हाका दिसता इन लाँग रन विचार करून मायनींग इंजिनियरिंगा खातीर वचपाक कांयच हरकत ना. जाका इंट्रस्ट आसा तेणी मायनींग इंजिनियरींग करपाक कांयच हरकत ना. आनी एक रोहीत हांव मुद्दामून सांगता की आमचे भुरगे एकदां हांव पळयता की आतां ग्रॅज्युएट जाल्ले भुरगे वेन यू आर डुईंग द इंजिनियरींग ऑल्सो इट इज अ ग्रॅज्युएशन यू कॅन डू मच बेटर. खूब कितें करूं येता वेगवेगळें करूं येता. वाय ओन्ली इन द डेट पर्टिक्युलर तूं ग्रॅज्युएट जालो आतां वेगळो विचारूय कर न्ही. आमी पळयता की मेडिकल MBBS जाल्ले भुरगे तेवटे IAS जाता परत IPS जाता. इज द सेम वे. तुका जर इंट्रस्ट आसा जाल्यार परत फुडल्यो कॉम्पिटेटीव एग्जाम्स दिवं येता न्ही. त्या खातीर पयलीं घेवन तरी कंप्लीट करप. BA BCom BSc सगळें तें सगळेंच जाता न्ही. पण ते करून सर जॉब मेळटा न्ही सरकाराक. बट आतां तूं BA BCom BSc जाल्या उपरांत त्या विशयां तूं मायनींग ग्रॅज्युएटूय जावपाक इज द ग्रॅज्युएशन न्ही आफ्टर ऑल. यू हॅव द बेटर प्रॉस्पेक्ट तेंच्या तेजो विचार करपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता. बरें आय एम कमिंग टू द एंड ऑफ द शो बट एकूच म्हणटलो की कुछ तो लोक कहेंगे लोगों का काम है कहना. हे तुमचे क्रिटिक्स आसात किंवा ऑपोजिशन आसा ते डेफिनेटली तुमकां क्रिटिसायज करतले. तुमी तुमचें काम चालूच दवरतले. हांव एकूच विचारपाक सोदता की सरकाराक बरेचदा इव्हेंट मॅनेज सरकार आनी इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार म्हणटा ती टिका सेंटराकूय जाता आनी तुमचेरूय जाता प्रामुख्यान जाता. कन्सिडरिंग जे तुम्ही लोनाचेर उलयले तुम्ही म्हटले की इंटरेस्ट रेट आपण कमी डाऊन केला रेव्हेन्यूचे जनरेशनाचेर करता. बट अगेन कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना. लोगों को कहते रहने जो हम काम करते रहेंगे. डेफिनेटली काम करीत रावप हे आमचें काम आसा आनी त्या खातीर राज्या खातीर अशाच पद्दतीचे वेरियस म्हणजे इव्हेंट केन्ना म्हणटा जो काम करता तोच इव्हेंट करतलो तेजेच प्रोग्राम जातले. आतां फॉर एग्जाम्पल स्वयंपूर्ण गोवा हाजे तूं म्हणटलो की प्रत्येक तेंच्या दृश्टीन तो इव्हेंट म्हाज्या दृश्टीन तो प्रोग्राम की स्वयंपूर्ण गोवाचे फाल्यां 4 वर्सां पुराय जाता. बरी तुवें यादूय केली आनी त्या निमित्तांत फाल्यां म्हाका दिसता आमी स्वयंपूर्ण बाजार करता. आतां दीस इज अ इव्हेंट. आमी स्वयंपूर्ण गोवान 4 वर्सां कामां कंप्लीट केल्ली तेजो बूक लॉन्च करता बुक दॅट इज इव्हेंट. आमी पळोवंक वचत जाल्यार स्वयंपूर्ण चतुर्थी बाजार सुरवात केलो. अशे वेरियस एक्टिविटी सातत्यात करीत आसता. आतां म्हाका दिसता त्या खातीर आमचो प्रत्येक स्वयंपूर्ण मित्र प्रत्येक डिपार्टमेंटाक घेवन त्या प्रत्येक गांवांत एक प्रोग्राम करता. मिनिमम टू मिनिमम 8 दिसांक एक प्रोग्राम करता. म्हयन्याक 4 प्रोग्राम जाता. आतां 191 ग्रामपंचायतींनी ते जर सगळे शापीत रावले जाल्यार कितलेशेच इव्हेंट जातले आसले. आतां ह्या इव्हेंटा खातीर तर आमी पयशेच स्पेंड करिना. तांकां खंय तरी आतां शेवटी आमी खूब मोठ्या प्रमाणात कार्यक्रम करीत आसता. लोकां खातीर करीत आसा. लोकांक ते दिसता आसतना इव्हेंट दिसता बट इन द इंट्रस्ट ऑफ द पीपल आमी हे कार्यक्रम करता सातत्यात. आनी म्हाका दिसता गोंयच्या हितांत अशा पद्दतीचे जर कार्यक्रम आमी करिना आसत जाल्यार लोकांक ते समजचे ना. लोकां पर्यंत ते पावचे ना. म्हणून हांवें म्हटलां लोकां पर्यंत पावपा खातीर अशा पद्दतीच्या इव्हेंटांची केन्ना केन्ना गरज आसा. स्वच्छता हे मिशन म्हणजे आमी म्हणटा स्वच्छता ही सेवा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन 2014 सुरवात केलें. पण आज देशभर स्वच्छ भारत अभियान धाकली भुरगीं सुद्दां व्हडल्या पर्यंत म्हणत आसा. म्हणून निदान आमी म्हणटा की एक एटलिस्ट 50% तरी स्वच्छता जाली. 100% ना म्हणून पण 50% लोक स्वच्छतेचेर उलोवपाक लागले. लोकां पर्यंत मॅसेज गेली. निदान तितको नाजाल्यार आनी कितली म्हणजे हें जातलें आसलें.
त्या खातीर हें करप हेची गरज आसा जेणे करून लोकांच्या मदीं एक अवेरनेस क्रिएट जाता. बरेचदा हांवें प्रोग्रामाची सुरवात केली की आमी बरेचदा कावचार बसून क्रिटिसायज करता, अरे हो बॉल असो घालूंक जाय आसलें, अरे मुख्यमंत्र्यान हें करूंक जाय आसलें, मंत्र्यान तें करूंक जाय आसलें, किंवा अशें व्हडले व्हडले आमचे एक्सपर्ट ओपिनियन आसता. म्हाका एकदां बरोच प्रश्न पडटा की हे सगळे जे दिग्गज आसा हे आपलो टायम मॅनेजमेंट कशें करता काय, आपले फॅमिली मॅनेजमेंट कशें करता, प्रायोरिटीज कशें करता, हे म्हाका बरोच प्रश्न पडटा. म्हाका आवर्जून विचारूं कशें दिसता मुख्यमंत्र्यांक की तुमचे हे इतके चैतन्य जे आमी पळयता तोंडार ताजें सिक्रेट कितें, पण हांव तें विचारचो ना. लेट इट बी अ सिक्रेट, बिकॉज हांवें म्हटलें की योग येता आणि म्हाका मुख्यमंत्र्याचो इंटरव्यू करतना हो योग मेळ्ळो, हांवें तो ग्रॅब केलो. म्हाका दिसता योग येता जेन्ना अशे काही व्यक्तिमत्वांचो जन्म जाता. सरांचो आणि सचिन तेंडुलकरांचो हो एकाच दिसा जाल्लो जन्म, सो म्हाका दिसता तो योग आसतलो. तांच्यांनी तेंडुलकरांनी सॅक्रिफायस केलो, हार्डवर्क केलो, तसोच सॅक्रिफायस हार्डवर्क आमी पळयता. सॅक्रिफायसाचें म्हणपाचें जालें की सरकारी नोकरी कशी सोडप हे जर कोणा कडेन विचारूंक जाय जाल्यार ते मुख्यमंत्री. म्हणून आयज म्हाका दिसता ही शोकांतिका की तांच्या कडेन येता लोक आनी मुख्यमंत्री आमकां सरकारी नोकरी दी अशें म्हणपी भुरगे येता, हें म्हाका मातशें केन्नाय पळयतना वायट दिसता. मुख्यमंत्री तुमी वेळांत वेळ काडून आमकां टायम दिलो, इतकी दिलखुलास मुलाखत केली, त्या खातीर देव बरें करूं. प्लेजर इट वॉज.